तुका नावाळटां सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जियेक आमच्या तुझ्या वेचीक देण्या सोम्या तिथे पाटी आमी दे मोगा तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसल्यार रत्नाय दये तुझ्या काळजा मोनान आमकां तुवें एकवोट आयलाय रोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्ती हरवे तुका नावाळटां सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जियेंत आमच्या तुझ्या वेचीन देण्या सोम्या कितें फाटी आमी दी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आज सगळी पवित्र सभा मोरये मायेचे निष्कळंक काळीज हाजे फेस्त आचरण करता आणि हाजे फेस्त आचरण करनासतना एक मनीस जावन पातकाची कसलीच सावळी आपल्या काळजाचेर पडनासतना एक निष्कळंक सोबीत आणि सुंदर जिवीत हे शिकोवन आयची फेस्ताची महत्व जावन आसा आयचे हे मीस आमी भेटयत आसतना आमकां आमी देवाक समर्पिया जर तर आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत पातकां आसा तर वा पातकाच्या समोर आमी गेल्या तर त्याच जेजू क्रिस्तान बोगसाणे मागया नितळ काळीज घेवन आयचे हे मिसाचे बलिदान आमी भेटोवया आमी केली सर सुखी देवा मुखार दवरून ताजे बोगसाणे मागून सांगात आमी मागया हांव पातकी आनी तुमकां मोव बेडिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाची तोंड सारून वायट धोरणांनी परिसरून आमी जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या बद्दल सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां मोव बेडिनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पराच्या लागीं विनंती करन प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थया देवा आमच्या बापा भगवंत ओंकार मोरयेच्या काळजांत पवित्र आत्म्या फावो तसलें बिडार तुवें तयार केलें त्याच ओंकार मोरयेच्या विनंतीन आमचे सवे सदा राव आनी आमकां तुजे महिमेचे मंदिर कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव ताजे सवे पवित्र आत्म्या सवे एकवटांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सा पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यांत समेस्त मनशां पसोत एकलो मेला जाल्यार सकडां मेल्यान म्हूण जालें जी येतल्यांनी ह्या फुडां
आपणा खातीर जियेवचें न्ही, बागार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जीवन चलो ताचे खातीर जियेवच्याक तो समेस्तां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडां रक्त मासाचे स्थितीगती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना. एक काळार क्रिस्ताकच आमी हे दिश्टीन मोल बांदलें आसा तरी आतां आमी तशें करिना. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. हें सगळें देवाचें काम. ताणेंच क्रिस्ता मरिफात आमकां आपणा थंय राजी केल्यान आनी हेरांक राज्येक हाडचें म्हणयारपण आमकां दिलां. क्रिस्त थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायचो केला. मनशाची पातकां तांचे विरोध लेखी नासता आपणा लागीं तांकां राजी केल्यान म्हणली बरी खबर परगटचें म्हणयारपण ताणें आमचे ताबेंत दिलां. तर आमी क्रिस्ताचे दूत. आमचे मुखांत देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता, देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे कत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जडलेली परसां जायशी केली. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. सर्वेस्पोर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पोर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. अथम्या म्हज्या सर्वेस्पोराक हरसी. जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. अथम्या म्हज्या सर्वेस्पोराक हरसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरूं नाका. सर्वेस्पोर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. तोच सर तुजे अपराध बोगशिता, सकट पिडांक वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पोर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पोर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. राग करूंक सवकास, काकुळटीन उदार. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय, वय तो सदांकाल रागदन रावचो ना. सर्वेस्पोर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. Alleluia gavia, somia garcia, ताच्या पवित्र नावाक ओगले कुसार्या. Alleluia gavia, somia garcia, ताच्या पवित्र नावाक ओगले कुसार्या. म्हजें काळीज देवा तुजे कुशेक खाल कर आनी उपकार कर तुजें धर्मशास्त्र म्हाका शिकय. Alleluia gavia, somia garcia, ताच्या पवित्र नावाक ओगले कुसार्या. Alleluia gavia, somia garcia, ताच्या पवित्र नावाक ओगले कुसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां. सपूत घालून दिल्लें उतार मोडी नाका आनी सर्वेस्परा मुखार आण घालून बसयताय तें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, सोपूत घालचोच न्हय. आकाशाच्या नांवान सोपूत घाली नाकात, कित्याक देवाचें सिंहासन तें. भुमीच्यान सोपूत घाली नाकात, कित्याक देवाच्या पांयांची मणय ती. जेरुजलेमाच्या नांवांत सोपूत घाली नाकात, कित्याक व्हड रायाचें शहर तें. आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सोपूत घाली नाका, कित्याक एकच केस धवो वा काळो करूंक तूं शकनाय. तुमचें उलोवणें जायचें वय वा न्हय. हाजे प्रास सडीत कितेंय आसल्यार तें देंवसारांतावन येता.
देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता म्हाका साबार वर्सां जावन न्यूज पेपरां वा दुसरी खंयची वेबसायट पळयतना जर तर सैरीक जाय तो कॉलम पळयतना ताजे वयर एक दिश्ट घालनासतना हांव सोडिना, पूण सैरीक जाय त्या कॉलमांत मस्त विशय आमकां पारखूंक मेळटा. सोलो कसलो जाय, बरो जाय, बऱ्या कामाचो जाय, मोवाळ सोलो जाय, सोरोपी येनातलो जाय, राग येनातलो जाय, समजणसो जाय, शिकपी जाय, आनी अशें जायत्या रितीर चल्याच्या विशयांत. जर तर चलयेच्या विशयांत विचारल्यार घरचें काम कळीत आसूंक जाय, इल्लें शिकप आसूंक जाय, घर सांबाळोवची ती शाती आसूंक जाय, मोगाळ आसूंक जाय, सोबीत आसूंक जाय. आनी ह्याच एका हप्त्या पयलें आनी एक सैरीक जाय ह्या कॉलमाचे सगळ्या इंडियांत चडावत वॉट्सॅपार वा दुसऱ्या घडसर फायस जाल्लें. आनी तांत अशें आशिल्लें, रोमन कातोलीक चली 2 वॅक्सिनेशन घेतिल्ली कोविडाची, वॅक्सिनेशन घेतिल्लो रोमन कातोलीक चलोत जाय. काजार सांगतना हर एकल्यांक तांचीच एक अभिरूच आसा. म्हजो जीवन साथी, म्हजो पती वा म्हजी पतीण ह्या रितीर आसा जे म्हणलें एक चिंताप आसता, तें वायट म्हणून हांव सांगना, बरेंच तसलें चिंतपां. पूण हर एकल्यांनी सोंसो एक विशय जावन आसा बऱ्या काळजाचो, समजणेचो, बरो मनीस, बरी व्यक्तित्व. आज आमी आचरण करन आसा मोरयेमायेचें फेस्त आनी हें जावन आसा कातावीण काळजाचें फेस्त. पातकाची कसलीच सावळी मोरयेमायेच्या काळजार पडनातली, पाताक विणेची येयल्ली हेंची वीत. आनी इगर्ज माता ह्या फेस्ताक प्रामुख्यता दिता आनी सांगता मोरयेमाय जावन आसा आमची मेल फंक्त, मोरयेमाय जावन आसा आमचें एक उदाहरण. त्या देखून मोरयेमायेचें उदाहरण घेवन आमी चलोवंक जाय. जर तर आज एक सवाल हांवें विचारून तर कितलो वेळ हर एका दिसा आमी फेसबुकाचेर आमी करशिता, पूण एकामेकाची तोंडां पळोवच्यान खंय विचारल्या हांव गी. कितलो वेळ आमी वॉट्सॅपाचेर आमी करसिता, जायती चाट आमी करता, जायते उलोवणे आमी करता. कितलो वेळ वा दुसऱ्या सोशल माध्यमांनी आमी करसिता, जावं पुरो जायतो वेळ. पूण संबंध, मनशाचो संबंध चड लागीं वा तो उणें जाला. पूण कसलेंच असलें माध्यम, सोशल माध्यम घेवन आमी जियेता जाल्यार मनशाचें काळीज रुपांतर जालां वा मनशाचें काळीज बदलूंक शकलां म्हणून आमी चिंतूंक असाध्य. तर मोरयेमायेचें हें फेस्त आमी आचरण करनासतना कित्या खातीर नव्या चल्ल्यांत ह्या फेस्ताचो उल्लेख करूंक ना. जायती मोरयेमायेचीं फेस्तां आसात आनी वांजेलांत जावं दी वा नव्या चल्ल्यांत जावं दी हाचो उल्लेख मस्त उणो. नवो चल्लो बरोवंक कारण वा सुरवेल्ले 4 वांजेल, आपोस्तलांची कृत्यां, उपरांत बरयली सर्व पत्रां, हांवें बरोवंक आसलो आज फाटलो उद्देश एकच. जेजू क्रिस्त कश्ट मरण घेवन रगत वारावन मरण पावला, सर्गाक तो चडला आनी हाजे निमती आमकां सर्वांक सल्वसांव लाभला. ही जावन आसा मुख्य शिकोवण नवो चल्लो आमकां दिता. ती मोरयेच्या विशयांत बरोवंक आशिल्ली न्ही वा सांजुजे विशयांत बरोवंक आशिल्ली न्ही, पूण जेजू क्रिस्ताच्या त्या संदेश बरोवंक आशेवन बरयलें ते बूक जावन आसात. आनी तर मोरयेमायेचें हें फेस्त आचरण करता आसतना नवे चल्ल्यान ती हें फेस्त ना तर इगर्ज माता खंयच्या रितीर आचरण करता. इगर्ज मातेच्या सुरविल्या दिसा तावनूच
मोरयेमायेक बोव व्हड स्थानमान दिल्लो. मोरयेमायेक एक मेलफंक्त जावन लोकांनी घेतली. मोरयेमायेची जिवीत कळीत आसले ही सतां दुसऱ्यांक तांणी सांगली. त्या देखून असली फेस्तां, मोरयेमायेची फेस्तां इगर्ज माझ्याच्या सुरवेतावन आज म्हणसर आमी आचरण करता. एक मनीस जावन इतलें बरें निश्कळंक आनी निर्मळ नितळ जिवीत जियेल्ली मोरयेमाय आज जायचे आम्हा सर्वांची एक आदर्श. जायतें बरेंपण संवसारांत आसा. खंडीत जावन ताज्या की 2 वंट्यांनी खोटेपण संवसारांत आसा. जायतें बरेंपण आमच्या मोबायलांत वा इंटरनेटार आमकां मेळटा. पूण ताज्या की चड खोटेपण इंटरनेटांतल्यान वा मोबायलांतल्यान आमकां मेळटा. विंचवणी जावन आसा म्हजी, विंचवणी जावन आसा आमची. बरें विंचवणी करून बरें जिवीत जियोवचो अधिकार म्हाका दिला वा तशेंच खोटेंपण विंचवणी करून खोटें जिवीत जियोवचो अधिकारी म्हाका आसा. आयचें हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना मागीर आमी आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या युवा जाणा पासून प्रत्येक जावन बरें निश्कळंक निर्मळ जिवीत तांणी विंचवणी करून दी आनी तशेंच मोरयेमायेची देख घेवन एक बरी जिणी जियोवन सर्गाराजाक सरची ती तयाराय आम्हा सर्वांची तीच जावं दी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता दसलें म्हूण मागात. ते तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक नेमी आमच्या एकट्या पवित्रच्या दावाक सर्वेश्वर मानून घेन. भोव पवित्र बापा भगवंत आमकां मोरयेच्या निश्कळंक काळजाच्या परबे दिसा आमी बेडयता ती देणी आनी मागणी तुका मानो. ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं आमच्या पातकांचे भोगसणे आमकां दी आनी आमची काळजां सदां निर्मळ सांबाळूंक तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पवित्र विनम्र खालसा जेजूच्या नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमचे काळसा उबारुया. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आजा पेवोन म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत ओंकार मोरयेच्या भक्तीन आज आमी उगडास करता आनी तिजे दिन वाचण्याचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सौर काळी मनशांतय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवेक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर गेली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी
तिजे वरवीं आमकां फोव जालो. ताजे उद्देशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाकणता सरकार. तांचे वाकणेचे आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय, उंचगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी ससणे कराराचें हें रगत पतकांचे बक्षणे मेळच्याक. तुमचे बसोद आनी सुमेस्त मनशा बसोव ते वरवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबरदसो गुड परगटूया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणावरी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सर्वंदारा आमची सोडमोड कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवित सवूण आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तार तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्या सुमेजता तुज्या परजळी तुमकां म्हळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेजतांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकार मोरये देवाचे माये सांगाती बगेवन झुजे तिजो निश्कळंकपती. बगेवन धर्मदूतांनी सरुकाळी तुका मानवल्यांत सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजे विशीं सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे शिकयल्या शितां तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळण्यात पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सरस्परसर वायटांतली आमकां निवार. दायक कोण ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडूनदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ.
तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमे जेजू क्रिस्त. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सर्वेस्परा भोव कोणवळ्या बापा,
सोडवण्याच्या पवित्र कुटांत आम्ही वांटो घेतला. ह्या तुझ्या मोगाच्या संभ्रमाच्या देण्या खातीर बगेवन तांवकार मोरये भशेन आनी तुज्या आदारान तुज्या दैवेक जिवितांत वाडोव आनी आमच्या काळजांनी सदां तुका वाकणूक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वाखणता. आपणाक चरण दसी म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकाच पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारूम काढतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हणून मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलीच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, ना कोण तुजे बरी बोळे माये, कतनातले अंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये धैर्य सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणलें दृढ पातयेणीन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार आमी दवरता. सर आमच्यो गरजो त्याच जेजू क्रिस्ता मुखार दवरया. प्रत्येक सावन सर कोवीड पिडेंत वळवळतेल्या खातीर आमी मागया आनी सर रितीची भलायकी बिगडल्या खातीर आनी आमचे कुटुंबाचे विताचे कितेंय समस्या आसा तर मोरये माये मुखांत जेजूक आमी दवरया. उगडास कर ये बोदयाळी अंकारी मोरये, तुज्या आसऱ्याक दाबुल्लो तुजो आदार मागिल्लो, तुजे मध्यस्थीके सोदुल्लो कोणपणी कुमोक मेळनासतना केलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. ह्या पातयेणीन धैर्य काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकारीचे अंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी कंतिश्ट तुज्या मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजे मागणे तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतेन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. सांगात आमी मागया. नमान बरी कृपेन बोलले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फॉल तुझे जेजो भगवंती बरी देवाची माये, आम्हा पप्पिया खातीर विनंती कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलीच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. नमान बरी कृपेन बोलले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फॉल तुझे जेजो भगवंती बरी देवाची माये, आम्हा पप्पिया खातीर विनंती कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलीच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. नमान बरी कृपेन बोलले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव मी फॉल तुझे जेजो भगवंती बरी देवाची माये, आम्हा पप्पिया खातीर विनंती कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलीच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. अर्गाम प्रार्थन. हे भगवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमच्या खातीर मागून धाडलेल्या स्वरूपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणीन तुजे बेतीण गेल्ल्या सर्वांक कश्टांवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या घडये आमी तुज्या दसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावूंक सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हणून आमी मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं. आमेन. निमाणे कंतार. संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची, लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां परफोच्या
मायेचे प्रसूत जावचे आपल्या देवा आवय तरी रावचे सर्वेसांच्या देख सांगसोच्या बोरव्या संगी दर्या नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सर्या तिच्या मोगान पाती आमकां भरवशाची मोगाल पुत्रा सोवे अमवार मोर्या आशीर्वाद बघिन सुसाचे गुरुवे निवारण आमच्या देवा आमच्या तस्मानातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.